तशेंच पुरुष मारू, संगमेश्वर, झरीदेव, आमचे होली क्रॉस चॅपल आणि या वाठाराचे सगळे राखणदार, सगळ्यांक पायकीदेव, सगळ्यांक पयली नमन करून आयच्या ह्या आमचे एक विक्ट्री सेलिब्रेशन म्हणपाक शकता जावं गेट टुगेदर म्हणपाक शकता, तेका तुमचे हांव सगळ्यांचे स्वागत करता. आमच्या मिराबागच्या सगळ्या लोकांच्या वतीन तुमचे आमच्या ह्या मिराबाग वाठारांत सगळ्यांचे वेलकम आसा. तुम्ही जाणा आमी ह्या प्रोटेस्टाची जी सुरवात जी आसा ती ह्याच माचे वयल्यान केल्ली आनी आमच्या कार्यामळा मारवाक नमन करून आमी ह्या प्रोटेस्टाची सुरवात केल्ली. आनी हो आमचो गांव, आमची न्हंय आनी आमचे हे गोंय राखपा खातीर आमी समेस्त गोंयच्या लोकांक ह्या माचे वयल्यान उलो मारलेलो आनी आमच्या उल्याक ह्या सगळ्या गोंयभरच्या लोकांनी आमकां इतलो सपोर्ट केलो, आमची उर्बा वाडयली आनी त्या सगळ्यांच्या सपोर्टाक लागून आयज खंय तरी ह्या मिराबागचो लोकांचो जावं सांगे, केपें आनी कुडचड्या मतदारसंघाच्या लोकांचो आयज विजय जाल्लो आसा. आनी हे क्रेडीट हे सगळे वयता ते सगळ्या गोंयभरच्या लोकांक, ज्या लोकांनी आमकां हांगा प्रत्यक्षान येवन सपोर्ट केलो, जे लोक आमकां हांगा पावना तेणी जावं सोशल मिडियाचेर आमकां सपोर्ट केलो, जावं कांय लोकांनी आमकां ब्लेसिंग्स दिवन, आशिर्वाद दिवन आमकां सपोर्ट केलो. हांव तेंचे सगळ्यांचे, आमच्या मिराबागच्या सगळ्या लोकांच्या वतीन आनी ह्या तिनूय मतदारसंघाच्या वतीन हांव तुमचे सगळ्यांचे आभार मानता. तुमचे आभार मानपाक आमच्या कडेन शब्द ना, पूण तुम्ही जी एकवट जो दाखयलो आनी ह्या एकवटाच्या बळारच आमी हे आयचे जो आमचो हो प्रोटेस्ट आसा हो सक्सेसफूल करपाक पावले आनी आमी आमचें गोंय राखपाक पावले. आयज तुम्ही जाणात आमी 49 दीस हो संघर्श केलो आनी हो संघर्श मुखार व्हरता आसतना आमकां खुबशे गजालींक फेस करचे पडले, खुबश्यो गजाल्यो टॅकल करच्यो पडल्यो आनी हो प्रोटेस्ट आमकां सस्टेन करचो पडलो. कारण जेन्ना प्रोटेस्ट जेन्ना एक मुखार व्हरता तेन्ना एकवट सदांच गरजेचो आसता आनी जे लोकांक हो एकवट नाका आसता तो हो एकवट फोडपाचोय बीन प्रयत्न करतात. आमच्याय हांगा तशे खुबश्यो गजाल्यो घडल्यो, पूण हांव खरेंच आमच्या ह्या कार्यामळा मारवान आमचेर इतलो आशिर्वाद दवरलो आनी हो गांव जो एकदां जो बांदून दवरलेलो तो आयज 49 दीस आनी आयज पर्यंत हो गांव असोच ह्या देवान आमकां बांदून दवरलेलो. आनी तेज्याच खातीर जे लोक आमचे हो प्रोटेस्ट सोंपोवपाक येयल्ले, जे लोक हांगा ह्या गांवांत फूट घालपाक येयल्ले, तांकां ह्या देवानूच म्हाका दिसता ही बरी बुद्धी दिल्ली आसा. हांव खरेंच जे मिराबागचे जे लोक आसात, जे मिराबागचे गांवांक जावचे ना चलपाक, कांय जाणट्यांक जावचे ना जावं तांकां गाडयेन बसपाक, पूण ते दीस अशें जाले की जे आमी पुरुष मारू देवळा कडेन जी रॅली स्टार्ट केल्ली ती एक सुद्दां कोणेच म्हणना की आपले पांय दुखले कांय ना, पूण ती एक उर्बा आमकां ह्या देवान पुरुष मारून दिली आनी आमकां ही जी लढो जो अन्याया विरुद्ध आमी लढपाक जो सुरवात केल्लो तांकां आमकां एक शक्ती दिली. हांव जे आमी हे कॉन्ट्रिब्युशन केलें, जो आमी आवाज ह्या गांवांत आमी जावं मिराबागान जो आमी आवाज करतालो, एक हो मिराबाग हो गांव म्हणटा तो गोंयचो एक कोनशाक खंय तरी आसा, थंय आमी खूब बोवाळ केलो, पूण तो बोवाळ जर आयज गोंयभर जर पावलो आनी गोंयभर जर पावन ह्या सरकारा फुड्यान पावलो जाल्यार तेजे फक्त श्रेय वयता ते हे जे आमच्या मुखार बसल्या मिडिया तांकां. आयज हो आमचो प्रोटेस्टाचो जो 50% आमी म्हणपाक शकता 50% क्रेडीट
हांव मिराबाग वासियाच्या वतीन हे तुमकां सगळ्यांक मिडियाक दिवपाक सोदतां, कारण तुम्ही आमचो जो आवाज आसा तो ठामपणी तुम्ही आयज गोंयभर लोकांक पावयलो, हो आवाज आमचो सरकारा मेरेन पावयलो आनी आमकां इतलो तुम्ही आयज पर्यंत सपोर्ट दिलो. आमी तुमचे केन्नाच उपकार आमी तुमचे फेडपाक शकपाना. तुम्ही अशेच मुखार आमचे गोंयचे आवाज मुखार पावयत रावात. आमचो हो डेमोक्रेसीचो जो फोर्थ पिलर आमी म्हणटा तो असोच स्ट्रॉंग करात. तुमचो आमकां सगळ्यांक एक अभिमान आसा की आमच्या कडेन असले पत्रकार आसात जे आयज पर्यंत गोंय जर केन्नाय जर सोंपतले, सोशल एक्टिविस्ट जे गोंयभरच्यान सगळे कानाकोपऱ्याच्यान जे आमकां हांगा येवन जे आमकां मिराबागान प्रत्यक्ष तुम्ही भेट दिली, आमचे इश्यू तुम्ही मांडले लोकां पर्यंत, तुम्ही प्रत्यक्षान तुम्ही पणजे रावन बायट दिल्यो. पयर जे दीस आमी आझाद मैदानार जेन्ना आमी वचपाचो प्लॅन केल्लो, जेन्ना आमी गोंयच्या लोकांक उलो मारलो, तेन्ना आमकां पुलिसांनी हांगा हाडून दवरले. ते दीस कितलेशेच एक्टिविस्ट तुम्ही जेन्ना कलम लायले, उपकारी आसात, तुमचेय आमी उपकार केन्नाच फेडपाक शकचे ना. अशेंच तुम्ही एकवटान रावात. आयच्या ह्या आमच्या एक बारीकसो हो मोठो आमी प्रोग्राम न्हू, एक विक्ट्री सेलिब्रेशन सुद्धा म्हणले जाल्यार ही विक्ट्री गोंयभरच्या लोकांची आसा. आयज आमकां हांगा कोणाक पर्सनल जे गोंयकारा खातीर आयज आमी एकूच केले. आयज आमी आमचे गोंयकाराचे उदक गोंयकारा खातीर आनी आमच्या फुडले पिळगे खातीर राखून दवरले. आमी आमचो कांय पॉलिटिकल लिडर आमच्या वांगडा अरेस्टूय जाले. सो हांव सगळ्यांचे एकठांय हांव मिराबाग वासियाच्या वतीन तुमचेय धन्यवाद म्हणटा की तुम्ही अशेंच गोंयच्या खातीर झगडत रावात, बरे कामा खातीर झगडत रावात आनी बरे बरे प्रोजेक्ट आसात जाल्यारच ते गोंयकाराच्या मुखार हाडात. फुडें वयता आसतना चड टायम घेना, आमी आयज हो बारीकसो हो प्रोग्राम फक्त आमी एक तुमकां थँक्स म्हणपाक, तुमचे आभार मानपा खातीर हो स्पेशली हो प्रोग्राम घडयला, जे आमचे मिडिया आसतले आनी आमचे जे सोशल एक्टिविस्ट जेणे आमकां इतलो दीस आमचो साथ दिलो, आमचो आवाज पावयलो. तुमचे धन्यवाद आठोवपा खातीर हो आमी आयज बारीकसो एक प्रोग्राम दवरलेलो आसा. पयले सुवातेर सगळ्यांत जो मोठो वांटो ह्या प्रोटेस्टाक जो लाभला तांकां हांव पयलीं सगळ्यांक माचयेर आपयतां. आनी ते म्हणल्यार आमची जी मिडिया चेतना, ती डेली बाकीचे जे आसात हे आमचे गांवचे पत्रकार आसात, ही स्पेशली तीग जाण जे आसात ती स्पेशली पणजेच्यान डेली हांगा ट्रॅव्हल करताली, आमचे जो हे कवर करताली आनी ठामपणे दाखयताले. तशेंच आमचे हे गांवचे जे पत्रकार आसात तेणी आमकां सगळ्यांनी खूब भरपूर सपोर्ट केल्लो आसा, आमचो आवाज पावयल्लो आसा. हे 50% क्रेडीट ही जी आयज तुम्ही वयर पळयतात हेंच्या खातीर हे आयज आमकां मेळ्ळें आसा. तेंचे सगळ्यांचे सॉरी प्लीज आनंद नाय, सॉरी चुकून हांवें प्रितेश म्हणलें. हांव मागतां आमचो गांवचो नागरीक अशोक नायक हेच्या लागीं की तेणे आमचे जे सगळे मिडिया आसा तांकां फुलां दिवन तांचो सन्मान करचो. हे बारीकशे तुमचो आमचो मोग तुमच्या कडेन पावोवपा खातीर आमी मोठो कांय सन्मान करनात, पूण एक बारीकसो एक फुलाच्यान आमचो जो गांवचो मोग आनी आमचो जो रिस्पेक्ट तुमच्या खातीर आसा हो तुमच्या कडेन आमी पावयतात. तुमची सगळे जे रिपोर्टर्स खरेंच तुम्ही आयज दाखोवन दिल्ले आसा आमचो जो डेमोक्रेसीचो फोर्थ पिलर जो आसा तो अजुनूय स्ट्रॉंग आसा आनी तुमी असोच हो राखून दवरतलो आनी हेज्याहून स्ट्रॉंग करतले. तुमचे सगळ्यांचे हांव चडांत चड देव बरें करूं म्हणटा. लिगली जावं पेपराचेर जर स्ट्रॉंग करपाक आमकां कॉन्फिडन्स दिवपाक जर कोणे आमचे जर चड स्ट्रे जर हे वयता जर कोणाक जाल्यार ते जावन आसात आमचे अभिजीत प्रभुदेसाय सर. सगळ्यांनी मोठ्यान तांकां ताळ्यो चड जावपाक जाय, कित्याक त्यांच्याच गायडन्सा अंडर आमी हो लढो आमी मुखार व्हेलो आनी तुमी सगळ्यांनी माचयेर येवचे. रामा काणकोणकर सर, शंकर पुळजी सर, तनोज अडवळपालकर सर, मारियानो सर, फिदोल मॅडम,
मॅशू डिकॉस्टा, रुपेश, प्रदीप काकोडकर सर, दीपेश नायक, संजय नायक, एनिया फर्नांडीस, उषा नायक, सुदीप तामोणकर, शैलेश गावस, आदित्य देसाई. आणि चुकून सर कोणी उरल्या जाल्यार सर प्लीज आम्ही सर प्लीज सर प्लीज सर टोनी सर प्लीज. आपा मातशी कोणी सकल उरल्या जाल्यार तांकां सगळ्यांक वयर धाड प्लीज. डोंट माइंड, आमकां सगळ्यांची नांवां मातशी आमी हे जातात प्लीज. हांगा जे आमी तांकां पॉलिटिकल लिडर म्हणया नाका, आमी तांकांय सोशल वर्करच म्हणया आनी सोशल एक्टिविस्टच म्हणया. दीपक पावसकर सर आणि संदीप पावसकर, कित्याक हो जो आमचो लढो आसलेलो तो नॉन पॉलिटिकल आसलेलो आणि तेज्याच खातीर आमी तांकां आपयतात. तशेंच आमचे मनोहर सर, तुम्ही स्टेजीर येवचे, तुमचोय ह्या प्रोटेस्टाक वांटो आसा ना. गांवचो आसूं तरी सुद्धा एक मिराबाग वासियांच्या वतीन तुमकां एक मान. सो तुम्ही मातशे स्टेजीर येवचे न्हू. तर ते सबंद गोंयचे जे इश्यूज आसात ते हायलायट करतात. जे कडेन सरकार जर गोंय जर लुटपाचो, गोंयची नाशाडी करपाचो जर प्रयत्न करतात ते टायमार ते ठामपणे मुखार रावतात. आपली जिवाची सुद्धा पर्वा ना करता. आमी कितलेशे इन्सिडंट जे पयल्यात, जे रामा काणकोणकर सरा वांगडा जाल्ले, अशे की जेन्ना लोक जेन्ना आमी आवाज उठयता तेन्ना एक लायफाकय थ्रेट आसता, भंय आसता, जावं दुसरे आपलो राग काडीत काय म्हणून. पूण ते सुद्धा ते भिना आसतना ह्यो गोंयचो आवाज ते मुखार व्हरतात आनी हे गोंय राखपा खातीर. आनी ही जी गोंयची राखणदार जी टीम आसा, पुराय टीमीक आमी सल्यूट करतात. ह्या मिराबागचे लोक, तुमकांय देवान अशीच शक्ती दिवची, देवान तुमचेर सगळ्यांचेर असोच आशिर्वाद दवरचो आनी तुमी हे गोंय आमच्या फुडल्या पिळगे खातीर तुमी सदांच हे गोंय राखून दवरचे. आमी तुमचो जे कॉन्ट्रिब्युशन आमच्या ह्या मिराबाग जो बंदाराचो जो प्रोटेस्ट आसा तेज्या खातीर तुमी जे कॉन्ट्रिब्युशन दिला, तुमी दीस रात जावं सगळे मिडियाचेर जावं तुमी बायट दिवन जावं अपील करताले, जावं शंकर सर पोयम करून लोकांक हो आमचो इश्यू हायलायट करताले. तुमी सगळ्यांनी आपापल्याच्या परीन एक एफर्ट्स घेतलेले आसा, आमकां सपोर्ट दिल्लो आसा, आमकां एक शक्ती दिल्ली आसा हो लढो मुखार व्हरपाक, कॉन्फिडन्स दिल्लो आसा. कारण जेन्ना एक मनीस जेन्ना मुखार सरता आनी जर फाटल्यान जर कोण ना जाल्यार तेजो कॉन्फिडन्स खंय तरी लो जायत वयता. पूण आमकां जेन्ना एक ह्या स्टेजी वयल्यान जेन्ना एक उलो मारलेलो तेन्नाच्यान आमकां अशें दिसलें की सदांच आमकां खंयच्या वाठाराच्यान गोंयभरच्यान लोक येवन आमचो जो प्रोटेस्ट आसा, आमची जी शक्ती आसा एवरी डे बाय डे ही वाडत गेल्ली आनी आमकां जो आमचो कॉन्फिडन्स हो वाडलेलो. हे तुमकां सगळ्यांक हे श्रेय वयता की तुमी आमच्या फाटल्यान ठामपणी रावले आनी लास्ट हो लढो सोंपोसर तुमी आमच्या मिराबागच्या लोकांक तुमी सपोर्ट केलो गोंय राखपा खातीर. हांव तुमचे मिराबागच्या सगळ्या लोकांच्या वतीन चडान चड आमी देव बरें करूं म्हणटा, तुमचे आभार मानता. तुमचे आनीक आमी रिक्वेस्ट करता साहित्या मॅडम की तुमी मातशे माचयेर येवचे. कारण तुमी जी गोंयच्यान जे लोकांक हाडपाचो जावं हांगा प्रोटेस्टाक बसपाक जर तुमी लीड घेतलेले आसा, तुमी एक खरी एक लिडर म्हणून तुमी दाखयल्ले आसा. तुमकांय हांव मागता की तुमी माचयेर येवचे आनी हो आमचो मान स्विकारचो. हांव मागता सगळ्यां लागीं आमची ज्यो गांवच्यो महिला आसा तेणी सगळ्यांक आमची फुलां दिवन तेंचो आमचो जो मोग आसा तो तेंच्या पर्यंत पावोवचो. हो बारीकसो एक आमचो मोग आसा, एक टोकन ऑफ लव आसा. सो तुमी हो स्विकारचो. कारण आमी मोठो दिवपाक जातालो पूण आमकां अशें दिसलें की आमी तशें तुमचो सत्कार करप हें करप तो तुमचोच एक खंय तरी इन्सल्ट आमी करतले. सो आमकां ते नाका आसलेलें. कारण तुमी सदांच गोंय राखपा खातीर रावल्ले आसा आनी आमकां दिसता की हे तुमी एक मनान ठाम केल्ले आसा. आमी गोंय राखपा खातीर मुखार आमी
आमचो जो मिराबाग वासियाचो आमी तुमकां उतर दिवपाक सोदता, जर आमचो जर केन्नाय सपोर्ट आसतलो, हे मिराबागचे लोक आसा ते तुमच्या सगळ्यांच्या फाटल्यान सदांच आसतले, होच आमचो जो मोग आसा हो तुमच्या कडेन आमी मांडपाक सोदतात. एक बारीकसो आमचो जो मोग आसा, टोकन ऑफ लव तुमी स्विकारचो आणि ह्या टोकन ऑफ लवाचेर तुमचेर आशिर्वाद पडचो देवाचो आणि तुमकां हें गोंय राखपा खातीर एक बरी शक्ती दिवची. पहिली गजाल म्हणल्यार म्हाका तुम्ही सगळ्यांनी तुमचे कडल्यान जे मेळ्ळा ताचो आभार व्यक्त करता, कित्याक तुम्ही सगळ्यां कडल्यान जायते हांव शिकलां. आनी ह्या प्रसंगांतल्यान म्हाका दिसता आमचे कार्यामळाचे मारून एक जादू केला आनी आमकां सगळ्यांक निसर्ग, ही नदी, ही झाडां पेडां, दोंगर, वारें, हेका सगळ्याचे बरोबर आमचो संबंध बदलला आनी हो बदल आनी मुखार वचचो आनी आमी आनी निसर्ग एक जावचे, जे भशेन आमी आसूंक जाय आसले ते जावचे. आमचे सगळ्यांचो एकवट ह्याच भशेन आसो, आमचे भितर डिविजन आसचे न्हू. आनी ही जी लढाई चालू आसा जी दिश्टी पडना, एक सायडी मनशाची आस आनी दुसरी सायडी तुमचो मोग, ही लढाई मुखार वचची, आमचे हातींतल्यान सगळे जाग्यार पडचे. देव बरें कर. हांव मागता प्रदीप सर तुमी आपले 2 शब्द. 49 दिसांचे झूज आनी तातूंतल्यान मेळिल्ले जैत म्हाका दिसता गोंयच्या इतिहासांत सगळ्यात लांब चलिल्ले हे आंदोलन आनी ह्या आंदोलनांतल्यान एक इतिहास घडला आनी ह्या इतिहासांतल्यान मिराबागाचें नांव अजरामर जाल्लें आसा. हे जैत फक्त एक जैत न्ही, ह्या गांवांतल्या देव देवतांचे सासायेचे प्रतीक, ह्या गांवांतल्या लोकांचे एकवटाचे आनी एकचाराचे प्रतीक, ह्या गांवांतल्या लोकांच्या संयमाचे आनी संयमशीलतेचे प्रतीक. हे जैत म्हणल्यार आमच्या लोकशाहीचो चवथो आधारस्तंभ. म्हणजे हे सगळे मुखार बशिल्ले जे हिरोज म्हणटा, ही मिडिया म्हणटा, जे सातत्यान तांणी जो विशय लायिल्लो आसा ताचे जैत. ह्यो सगळ्यो आमच्यो महिला आसात, ज्यो माता भगिनी आसात, तांणी जे कर्तृत्व दाखयल्लें आसा त्या कर्तृत्वाचे हे जैत. आनी गांवकार आमच्या ह्या सगळ्या गांवकाराचे गांवकारपणाचे हे जैत. म्हाका शब्द ना सांगपाक. म्हणजे हे जैत आमचे हे सगळे भावाचे. म्हाका ल्हानच्या मुखार खूब हांव ल्हान दिसता, अक्षरशः हांव सामको म्हाका ल्हान दिसता ह्या सगळ्या म्हज्या भावा मुखार, कित्याक इतल्या आंदोलनांनी हे आमचे भाव झगडटात आनी खुबदां आमी थंय पावनात, म्हणून आमकां तांच्या मुखार आमी सामके ल्हान दिसतात. हे जे कर्तृत्वान मान आसा आनी गोंयची राखण करपाक हे जे तुमी मुखार सरल्यात, तुमची उपुरबाय करपाक, तुस्त करपाक, तोखणाय करपाक आमचे कडेन शब्द ना. फक्त आमी नतमस्तक जावन तुमच्या पांया कडेन हांव नमन करता. प्रत्येक आंदोलन जावं, हांकांय घरदार आसा, हांकांय भंय आसा, पण जी शक्त हे लोक गोंयकारपणाक आनी गोंय राखपाक जे घालतात त्या
सगळ्यांची हांव भरपूर तोखणाय करता तुस्त करता आणि समेस्त गोंयकारां वतीन एकच सांगू शकता की आमी तुमचेर मोग करतात. ज्या तरेन हे आंदोलन घडले त्या आंदोलनांतल्यान ह्या गांवांक एक नेतृत्व तयार जाल्लें आसा. ज्या तरेन आमच्या म्हणजे ह्या मिराबागच्या गांवांनी ह्या आंदोलनाचे नेतृत्व केल्लें आसा ताका हांव सलाम करता. आपा आमचे संकेत सर, उपेन बाब, आमचे उमेश बाब आणि सागर बाब, ज्या तरेन तुम्ही नेतृत्व केला त्या नेतृत्वाक म्हजो सलाम. खंयच तुम्ही राजकारण हाडूंक गेले ना, कसल्याच आमिशाक तुम्ही बळी पडले ना आणि शेवट पर्यंत जो तुमचो फोकस आशिल्लो तो जो तुमचे ध्येय आशिल्ल्या त्या ध्येयाचे नजर तुम्ही हटयली ना, ताका लागून ह्या नेतृत्वाक म्हजो सलाम. ह्या आमच्या सगळ्या बायलांनी जे मुखार सरून जे कर्तृत्व दाखयलां, आपले घरदाराचेर दुर्लक्ष करून ह्या आंदोलनाच्या दिशा थारावपाक तुम्ही मुख्य घटक जाल्ले आसा. तुमकां सगळ्याक नतमस्तक जावन म्हजें नमन. मिडियाक हांवें ऑलरेडी सांगलां, मिडियान ज्या तरेन हो विशय लावून धरलो, आमी हांगा कितलोय बोवाळ मारला हो बोवाळ जर कानार पडलो नाशिल्लो जाल्यार आमचो आवाज सरकार मेरेन पावनाशिल्लो. सगळे आमचे मिडिया गांवचे आसाच. माणकुले गोंय जो सबंद पणजेच्यान हांगा येतालो, रातचो रावतालो, म्हाका एकदां भंय दिसतालो, टू व्हिलराचेर येतालो. तशेंच सगळ्या मिडियाचे हांव मना काळजात सावन देव बरें करता. हांव देव बरें कर म्हणटा, तुमी ह्या आंदोलनाचो आवाज बेड्ड्या मेरेन पावयलो. एक सांगन दिसता की सरकार 49 दीस आंदोलनाक एकय दीस मिराबागकारां म्हऱ्या आयले ना हाचो हांव निशेध करता आणि हाची याद आमी सदांच दवरतले हेय सरकाराक सांगू सोदता. जर हांगा मुख्यमंत्री आयिल्लो, सांग्यार आयिल्लो, 1-2 किलोमीटर भितर आयिल्लो आणि ताणें सांगिल्लें की आपूण हो बंदारो स्क्रॅप करता जाल्यार तूं राजा जाता आशिल्लो, पण तुज्या नशिबाक राजा जावपाचें नाशिल्लें म्हणून तुवें लोकांक मडगांव आपयलें. ताजी याद आमी सदांच दवरतले. तुवें स्क्रॅप केला, आमी देव बरें कर म्हणटा, पण तूं मोठ्या नेटान तुवें जर सांगिल्लें मिराबागाक येवन, कित्याक आज मेरेन 49 दीस आंदोलन चल्लें, सरकाराचो एकय रिप्रेझेंटेटिव्ह मिराबागाक पावलो ना. हे आमचें दुर्दैव म्हणचें पडटलें. खंय तरी आमकां तुमी कमी लेखतात काय हो प्रश्न आमच्या मदीं निर्माण जाता. हांव म्हाका दिसता हे असेंब्लीक जे आंदोलन घडलें हे इतिहासीक. 4 भगत सिंग हे म्हाका दिसता अजरामर जाल्ले आसा. मिराबागाचो जेन्ना जेन्ना इतिहास आमी बरयतले तो सुवर्ण अक्षरांनी बरोवचो पडटलो आणि त्या सुवर्ण अक्षरांनी बरयतना ह्या 4 भगत सिंगाचो आवाज आणि ह्या 4 भगत सिंगाची नावां जे आमचे उपेन बाब आसा, सागर बाब आसा, उमेश बाब आसा आणि आमचे ज्येष्ठ असे आपा बाब, ज्यांचे विचार हे वेगळ्या तरेचे आणि ते चिमटो काडटात. तो चिमटो डाग आसना पण ते दुखता मात भयंकर असे चिमटे आपल्या उतरांनी काडटात. तांचे खुबश्यो भाशणां आयकली. खूब सुंदर तरेचो लढो, खूब सुंदर त्याचे नेतृत्व तुम्ही दिल्ले आसा. त्या नेतृत्वाक आमचो सॅल्यूट. आणि राजकारण हे तुम्ही व्यवस्थित हाताळले. पण हांगा म्हाका दिसता जे राजकारण आयिल्ले आमचे म्हाका दिसता विजय बाब सरदेसाय तांणी हांगा आपलो तेंको दिलो आणि तांणी असेंब्ली भितर माफी मागली ती आमच्या वतीन आशिल्ली. तांचे हांव तुस्त करता. जाणी मदत केली तांकां ऑलवेज आमी याद धरपाची गरज आसा. आणि सगळ्यात सुंदर जे काम केल्लें आसा आमचे दीपक पावसकर बाब हांकां हांव सॅल्यूट म्हणटा. कित्याक आमी पॉलिटिशियनांनी वायट केल्यार गाळयो मारपाक सदां मुखार आसता, पण बरें केलें जाल्यार तोखणाय करपाकय तितलेच मुखार येवपाची गरज आसा. केन्नाच हांव दीपक पावसकराक मुखार म्हणटा पळयलो ना, सदां फाटल्या खुर्चेर बशिल्लो आसतालो. केन्नाच ताणें आपल्याला कोण चड हालयलो ना, पण काम भयंकर केल्लें आसा. जेन्ना जेन्ना गरज आशिल्ली ते मुखार राविल्ले आसा. जेन्ना आमचे स्वातंत्र्य सैनीक म्हणटा, आमचे भगत सिंग म्हणटा, जांकां अटक करपाचो प्रयत्न सरकारान केलो, तेन्ना आमच्यो महिला भगिनी पुलीस स्टेशना वयल्यान हाल्ल्यो ना आणि पावसकार बाबान तांची साथ सोडली ना. म्हणून सर तुमकां मना काळजांतल्यान हांव देव बरें करूं म्हणटा. आणि हे जैत समेस्त मिराबागकाराचे, जैत समेस्त गोंयकाराचे आज मिराबागकाराक एक नेतृत्वाची फौज तयार जाल्ली आसा आणि ही फौज गोंयचे नेतृत्व करपाक मुखार सरतली हातूंत म्हाका दुबाव ना. सगळ्याक परत एक फावट मना काळजांतल्यान देव बरें करूं. जय हिंद, जय गोवा. थँक्यू
सर देव बरें करूं. गोंयचे राखणदार रामा काणकोणकर सर, तुम्ही या वेळार 2 शब्द सांगचे. माळूक देवाक नमन करून, पाय देवाक नमन करून, संघर्षमेश्वराक नमन करून तुमकां एकूच गजाल सांगूंक सोदता की आज खरं म्हणल्यार मिराबागचे कोण जिखले. आज मिराबागकाराच्या पयलीं हो शिमेवलो राखणदार जिखलो. ताणें उतर दिल्ले तुमकां, तुमी गाराण्या घातलेले, त्या उतराचेर तो रावलो आनी ही जैत मेळोवन दिले. पूण ही जैत मेळयतना ताणें भगत सिंगूय तयार केले आनी झांसीची राणी तयार केल्यो. हे सगळे गोंयभर तुम्ही मिराबागकार आहा पळय, आमी मिराबाग म्हणून थोडे वेळ लोकांक खबर आशिल्ले, पूण आयज कोणशांनी मिराबागकार म्हणून एक नांव सगळे कडेन पावले. हे मिराबागकाचे नांव पावोवपा खातीर हे शिमेवयल्या राखणदाराचो आशिर्वाद तुमचेर आशिल्लो. आज तुमकां एकूच गजाल सांगूंक सोदता, आज मिडिया बशिल्ली आसात. खऱ्यांनी धन्यवाद म्हणटा मिडियाक. चेतना बशिल्ली आसा, मिनेल बसले आसा, बानियल बशिल्लो आसा, समीर बाब, गौरीश, सगळ्या थोड्यांची नांवां सगळे हांगासर इतले फॅसिलिटेट केले आसा. खरं म्हणल्यार आमकां त्या सायडीच्यान मिडिया थोडे बॉयकॉट करता काही कारणाक लागून. पूण आयज वालोर दिता की ह्या प्रत्येक हांगासर मिडिया बशिल्ली आहा तांच्यांनी दाखोवन दिले हे 4th पिलर गोंयांत अजून पर्यंत जाता. मेळावली करून दाखयले, त्याच बायलांनी IIT स्क्रॅप करून दाखयली. खांडेपारची बायलां मुखार सरली, आणीर भुरग्यांक घेवन आझाद मैदानाचेर पावली आनी त्याच बायलांनी खांडेपार भंडारा स्क्रॅप करून दाखयलो. त्याच बायलांनी चिमणाय मुखार सरले आनी युनिटी मॉल हा पळय तो युनायटेड जावन बायलांचो युनायटेड जावन दादल्यांनी युनायट केले आनी युनिटी मॉलूय स्क्रॅप करून दाखयले त्याच बायलांनी. आनी ह्याच बायलांनी आयज मिराबागूय एकठांय केले आनी त्याच बायलांनी आयज मिराबागचें नांव गोंयभर पावयलें. हांव खऱ्यांनी काही बायलां जी मुखार येताली आनी उलयताली आनी गाणी गायताली, धालो घालताली आनी कितें कितें उलयताली तेन्ना खऱ्यांनी दिसताली की गोंयांत एक वेगळी चळवळ जावपाची आसा. लक्षांत घेयात, हे मिराबागच्या पुरते उरले नात. एव्हरी डे गोंयांत भायर सरून लोक आपले गांव, दोंगर, दर्या वाटोवपाक लागून मुखार सरले आसात आनी सगळ्यांत सुरवात म्हणटा ती लक्षांत घेयात. ज्या ज्या टायमाचेर शिमेवयल्या राखणदार आयज बाबा हांगासर बशिल्लो, हांगासर उबो रावलो, एक्टिव्हिस्ट आसा, शंकर आसा, सगळे जितले आमचे संजय बाब आसा, जितले एक्टिव्हिस्ट आसा हांगासर शिमेवयल्या राखणदाराक हालयलो, खापरेश्वर देवाक हालयलो आनी थंयसरल्यान अक्षरशः ताका JCB घालून ताका उखलून ताका अक्षरशः ताका व्हरून टँकरान दवरलो, कंटेनरान दवरलो आनी त्या कंटेनरान दवरून ताच्या नंतर ताका त्याच भाशेन दोरयेक बांदून एका चेनीक बांदून ताका वडीत त्या हेतून दर्यान, मांडवीन दर्यान ताका उडयलो. आयज हे दुखावले, प्रत्येक जाण रडले. पूण लक्षांत घेयात, शिमेवयल्या राखणदारान बाबान सांगिल्ले 6 म्हयन्या भितर तो 3 म्हयन्या भितर तो उबो जातलो. त्याच जाग्याचेर आयज खापरेश्वर उबो आसा आनी त्याच खापरेश्वराच्या पांयापणाक ताका नाग कश्टीचे पडले रोहन खंवटेक आनी चीफ मिनिस्टर प्रमोद सावंताक. आज लक्षांत घ्या, तुम्ही सगळे खेळ, दोंगर खाल्ले, पैसे पडले, पूण ह्या शिमेवयल्या राखणदाराचेर खेळनाका. कित्याक आयज जे शिमेवयल्या राखणदारांक लागूनच आयज आमचे गोंयकार आसात. हे प्रत्येक शिमेवयर धालो, प्रत्येक शिमेवयर शिगमो जाता. हो शिगमो कित्याक लागून जाता? हे शिमेवयर भायर कित्याक शिगमो वचना हे आमकां आमच्या जाणट्या कडल्यान शिकपाची गरज आसा. आज म्हाका दिसता की गोंयभर चळवळीक एक उलो आसा. हे शिमेवयल्या राखणदार मुखार काडटा लोकांक आनी फुडें इतले पर्यंत काबार जाले ना. लक्षांत घ्या, 49 डेज आमच्या मिराबागच्यान आतंकवादी म्हणून टॅग केल्ले हे विसरनाका केन्ना. हे विसरनाकात. कित्याक आतंकवादी जरी तर ह्या सरकारान तुमकां असेंब्ली हावसाचेर जर आतंकवादी म्हणलेले आसात जाल्यार ह्याच आतंकवाद्यांनी आयज हे मिराबागचे भंडारा प्रोजेक्ट हाडून दिना. हो गोंय राखलो आनी हो गांव राखलो. म्हजी एक विनंती आसा सगळ्यांक, भावा भयण्यांक, हांगासर सगळे एक्टिव्हिस्ट आहा ते चळवळ बशिल्ली आसा. मोळे चळवळ आतां चालू आसात, बिचोले, कारापूर चळवळ आसा, आरंबोल
सगळ्या जाग्याचेर सगळे गांव राखपा खातीर सगळे प्रत्येक शिमेवयल्यान प्रत्येक आपले आपले तरेन लोकांक मुखार काडलेले आसात. आमी इतलेच रिक्वेस्ट करतात, ज्या भाशेन तुमी जैत केल्ले आसात, चिमलकराचो गोविंद शिरोडकर हांगासर आयिल्लो, हांवें पयलीं त्या दिसा येवपाक मेळनाशिल्लें म्हाका, पूण त्याच भाशेन ते विक्ट्री, एक विक्ट्री दुसऱ्या विक्ट्रीक मोटिवेट करतात. तशेंच ही विक्ट्री तुम्ही म्हाका आश्वासन दियात की ही विक्ट्री गोंयभर मोटिवेशन दितले आनी गोंयभर जैत मेळटलें. देव बरें करूं. फुडल्या सुवातेर हांव मागता शंकर पळजी सर हेंच्या लागीं की तेणी आपले विचार मांडचे. हांगा उपस्थित आसलेले मिराबागचे लोक, म्हजे पत्रकार भाव, सगळे एक्टिविस्ट, आयज खूब बरें दिसता सारकें. असल्या सिच्युएशनान म्हाका उलोवपाक कळना. खूब बरें दिसता सारकें की तुमकां हांसता तें पळोवन बरें दिसता. येस, गांव तुमचो आनी तो गांव आमचो सुद्दां, कित्याक तो गोंयांत पडटा. तर हांव ज्या दिसा पयल्या दिसा हांगासर येयल्लो न्हू, खरें सांगता, हांव तुमकां पळोवन, तुमची संख्या पळोवन मातसो चलबिचल कसो जाल्लो, हें जातलें काय म्हणून. पूण जेन्ना हांवें संकेताक पळयलो, थंय गाडये फुड्यान झगडटना, आडवो न्हिदतना, त्या टायमार हांवें चिंतलें हें जातलें म्हटल्यार जातलें. कित्याक त्या टायमार म्हाका कळोवन चुकलें हांगा क्रांतिकारी आसा आनी तुमी दाखोवन दिले 4 जाणांनी असेंब्लीन वचोन की क्रांतिकारी तुमच्या आंगान आसा म्हणून. आनी त्या दिसा हांवें चिंतलेलें की तुमी जिखतले म्हटल्यार जिखतले. हांवें तनुजाक सुद्दां त्या दिसा येयल्लो तेन्ना सांगलेलें हे जिखतले म्हटलें, हांगा कांयच व्हडलें करपाची गरज ना, आमचीय गरज ना तांकां, तेंचे कडेन क्षमता आहा जिखपाची. कित्याक त्या दिसा पुलीस स्टेशनाचेर जेन्ना तुमी सगळीं जाणां बायलां थंय बसलेलीं थंयसर आनी तुमकां आमी सांगताले, रिक्वेस्ट करताले, ताई चला घरा कडेन, आमी पळयता कितें तें, पूण तुमी आयकोंक तयार नासलेली. तुमी थंयच रावली रातची 2:30 जायसर, जो मेरेन आमच्या 4 गांव भावांक सोडिना तो मेरेन आमी हांगासून हालची ना म्हणून वालर तुमकां. आनी आतां म्हाका जे बायलां बद्दल कितें उलोवपाक जाय आसलें तुमच्या बद्दल, म्हाज्या भयणी बद्दल, आवया बद्दल, ते मानवेल बाब आमचो उलोवंक गेल्लो आहा. मानवेलान सगळें तुमकां जे कितें सांगपाक जाय तें सांगलेलें, तीच उतरां म्हाका उलोवपाक जाय आसलेली. आयज खरेंच पत्रकार जे आमचे भाव आहा हेंच्यांनी इतलें बरें काम केल्लेलें आहा सारकें. आतां तेणी सांगलें आमच्या उपेंद्रान की 50% काम ऑलरेडी पत्रकार भावान केलें म्हणून. खरें की आमी जे हांगा भायर सरले ते कॉम्प्रमायज जावपाक भायर सरोंक ना म्हणून. कितें आमी तुमच्या भूल भुलैयान तुमच्या चक्रव्यूहान सांपाडचे ना म्हणून. तुमी एक निश्चय, एक भावरातान तुमी हो लढो लढले तुमी. आनी आयज जे जैत तुमी सेलिब्रेट करता, ही विक्ट्री तुमची, गांवच्या लोकांची. आमी एक्टिविस्ट कितें वयतली जावची नासलेली. तेंच्यांनी जो तुमकां साथ दिलो फ्रॉम डे 1, तुमी गाराणे घातलेले हांगासर, ते गाराणे इतले खर आसलेले ते भोगचे पडले कोणाक तरी. सो फकाणां करिना. आनी एक एप्रिशिएट करता, जेवण बरें जाल्लेलें, जेवण सॉलिड जाल्ले सारकें. जेवणान 49 दिसाचो राग आसलेलो आनी तो राग मोगान कन्वर्ट जालो. देव बरें करूं. हांव मागता तनोज अडोबालकर सर यांच्या लागीं की तेणी आपले विचार मांडचे. सगळ्यात पयलीं सगळ्या देवांक हांगासरल्यान नमन करता आनी हे मातयेक हात लावन सांगता की खरी ती पावन भूमी. एक म्हळ्यार जुवारी नदीच्या कांठाक रावणारो जुवारकार म्हणूं येता. आज मिराबाग, म्हाका दिसता फुडले येणारी जनरेशनां सुद्दां मिराबागाक म्हणजे जी कोण जन्माक येतली किंवा येतले ते मोठ्या अभिमानान सांगतले की आमी मिराबागकार म्हणून. म्हजें मन भरून आयलां, कारण ज्या मातयेन जन्माक आयिल्ले जाणटे ते जेन्ना अशें स्ट्रॉंग आसता न्हय, जशें बी तशें भात, म्हळ्यार आपाक पळयल्या नंतर कळटा की बी कशें आशिल्लें आनी तें भात कशें आयलें. आनी सेम टायम चवथो स्तंभ गोंयान अजुनूय जागृत आसा आनी भिवपाची गरज ना. आवर्जून सांगता, सोशल मिडिया, इलेक्ट्रॉनिक मिडिया मुद्दम पळयात, पण आज चॅनल पळोवं नाका. एक वेळ राग येतलो थोड्याक,
पण मुद्दम सांगता, कारण कित्याक खबर आसा, तुका वचूंक जाय सरळ तर तुका असोय द्राविडी प्राणायाम करून हाडटा. तो कित्याक करूं जाय? विशय स्पश्ट आसा. आमकां कोणी सांगलें म्हणून आमी फुडें सरूं ना. आमकां कोणी फुडें काडूं ना. आमची आज गरज गोंयांक राखून दवरपाची आसा आनी नितांत गरज गोंयकारांकूय आसा. काही लोक आपल्या संवसारांत भितर बिजी आसा, ते येनात आनी येवचे ना. पण मिराबागच्यान आयज जर गोवा वाटयतलो, स्पेशली ब्रिटीश जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी हांच्या पासून जर ह्या भ्रष्टाचारापासून जर वाटयतलो, गोंयांत जर सांबाळटलो, जाल्यार मिराबागच्यान जे एक्टिविस्ट तयार जाल्या तांची खऱ्या अर्थान आमकां नितांत गरज आसा. अजून गरज आसा की आमी जेम तेम जरी असले न्हू, अजून 10 जाण न्हू, 100 जाणांची फौज तयार करपाची गरज आसा, जेणे करून ज्या ज्या जाग्यार वायट चलता त्या वायटाच्या विरुद्ध झगडपाक. म्हज्या आयुश्यांत एवॉर्डां घेतल्या, 2 मिनटां घेता हांव बेटी, खूब घेतल्या. पयली म्हणजे म्हजी सायकल, इतलो आनंद जालो की ल्हान आसतना सायकल घेवन दिली पेरंट्सान, खूब आनंद जालो. मागीर कार घेतली, फर्स्ट कार म्हटल्यार कितली उमेद आसता. पण आज हो जो गुलाब आसा पळय, तो हांवें मुद्दम म्हज्या बोल्सान दवरला. म्हाकाय फिलींग आयली मातशें कशें खबर आहा की आय फील लायक टुडे नेहरू. हाजो वालोर म्हाका दिसता ती गाडी घेतलेली तो सुद्धा वालोर नाका. कारण जाणटे जेन्ना तुमकां कितें वाट दाखयता पळय, ती फॉलो करा आनी जाणटे आसचे ते आपा सारके आसचे. आनी आय एम व्हेरी थँकफूल. हांगाच्या नमन आपा तुका खरेंच म्हाका दिसता हांवें पांयां पडूं तुका येवन. खरें म्हळ्यार आपाक हांवें पयलींच सांगिल्लें, आपाक वयर दवर. ताका पयल्यानंतर जी उमेद येता पळय ती आनी बरें असं कोणाक पयल्यानंतर उमेद येवची ना. दुसरें उपेंद्र पवन, म्हाका ताका पयल्यानंतर मातसो संजीव कुमार कसो दिसता पयच्या. खरेंच बरें आसा, पण तूं थंय गॉगल मात घाला तें बरें दिसता. सांगपाचो विशय स्पश्ट आसा. आमकां अजून एक्टिविस्टांची गरज आसा गोवा राखपाक. 10-20 जाणांनी जावचें ना. काना कोपऱ्यान वचून ज्या ज्या जाग्यार महिलांचेर अत्याचार जाता, धाकट्या भुरग्यांचेर अत्याचार जाता, रेप जाता, ते जर खऱ्या अर्थान जर स्टॉप करपाक जाय, धाकट्या भुरग्यांक जर सांबाळपाक जाय आनी जे वायट कृत्य करता तांकां प्रोटेक्ट करणारे हे सरकार जर आमकां हे हद्दी भायर जर घालपाक जाय जाल्यार आमकां मिराबाग सारकेच एक्टिविस्ट जाय. धन्यवाद. मेशू लागे की त्याने आपलं विचार. संबंध मिराबागच्या लोकांचे 49 डेज म्हणल्यार 49 दीस तुमचे जे तुम्ही जो प्रोटेस्ट केलो ताजे उपरांत जे जैत जाल्ले आहा तेच्या खातीर तुमचे आभार मानता आनी अभिनंदन करता. आनी सगळ्या बायलांचो तुम्ही एकवट केलो. हे सगळे करता आसतना भाशणांत सुरवात करची न्हू पयलीं अभिजीत सरा बरोबर आमी नांव घेतलें की अभिजीत सरान जायतो आमकां सपोर्ट केला. पूण तांकां जेन्ना बरोबर सपोर्ट करपाक मॅडम डायना आसली, हांव खास आयज मॅडम तिचो उडगास करता. 1 मिनीट तिका लागून आमी ओवरान ताका एक श्रद्धांजली व्यक्त करपाक. एक अशी मनीस आमच्या IITच्या टायमार आमकां पावली, आमचे बरोबर आशिल्ली पेपर वर्क बाकीच्यो गोश्टी करपाक. ते बायल मनशेक स्वर्गीचे राज फावो जावं, तेच्या आत्म्याक शांती लाभूं. हे खातीर 1 मिनीट आमी हें करूं. जे लोक आयज आमचे बरोबर ना
तांची आमी याद काडटा कारण तांचे कार्य आमचे गोंय सांबाळपा खातीर भरपूर मोलाचे आहलेत. हे सगळे करता आसतना आयज मिराबागच्या बायलांचो सन्मान अभिनंदन करतात आणि एक सांगतात सगळ्यांनी बाकीच्यो गोष्टी कंप्लीट केल्यात ताजेर नांव उलयतात. जे तुमकां लेटर मेळ्ळेत की स्क्रॅप म्हणून ह्या लेटरा खातीर सरकाराचे अभिनंदन करतात. पूण मडगांवच्या त्या रेस्ट हाऊसा बरोबर पोलिसांची ब्रिगेड घालून आपूण त्या सायडीन धरून आमकां ह्या सायडीन दवरले ते मिराबागचे लोक विसरपाक जायना. इतकेच सांगता हे लक्षात दवरपाक जाय की ह्या मनशांनी जावं ते प्रमोद सावंत आसतलो सुभाष फळदेसाय आसतलो हे त्या सायडीन उबे आशिल्ले आणि आमकां पुलीस घालून ह्या सायडीन उबे दवरलेत. आमी मिराबागचे सांगेचे कुडचडचे लोक चोर गुंड आणि मर्डरिस्ट न्ही. कोणाक हात लावचो नात. शंकर बाबान म्हटलेत की आणि हिंगा येवपाक जाय आशिल्ले हिंगा येवन आमचो एड्रेस करपाक जाय आशिल्लो. एक आमदार एक मंत्री ह्या जाग्यार येयलो नात. हे कितें चल्लेलें हा हे पयल्यार अशें दिसता की गोंय आणि म्हाकाय तेन्ना पयलीं दिसतालें की सावंडे मतदारसंघ ते मिराबाग म्हणजे आमी सदांच हांव जो चिंततालो आतां की ते बीजेपीक एक दत्तक दिल्ले भशेन थिंगान वचपूच ना अशें केन्नाच. लोकसभेक सुद्दां व्हडलें वचप ना ते सावंडे ते जाले ते बीजेपीचेच ते. पण आयज कळून चुकता की मिराबागातूय कापस्तानीचे लोक हा सावंडे मतदारसंघातूय कापस्तानीचे लोक हा जे बदल हाडपाक शकता आणि बदल हो जावपाकूच जाय. आणि बदल जरी जायना तर हे लोक तुमकां ग्रांटेड घेतले. ही जी ब्रिगेड तयार जाला 4 जण भगतसिंग आसतले बाब संकेत आसतलो ह्या लोकांचेर तांकां उमेद आसूं आसनाका. जे भशेन फोर्सान तुम्ही तांकां मायकाचेर उलोवपाक लायल्या तांचो विचार पंचायतीन सुद्दां करा. बरी पंचायत तुमकां मेळपाक शकता. असले लोक या राजकारणात आसपाकूच जाय. जो बावस्कर बाब आसतलो त्या टायमाचेर म्हाका याद जातात की बाब दीपक पावसकर एमजीतल्यान बीजेपीन वयता आसतना ताका जायत्या लोकांनी कमेंटान गाळ्यो बी मारल्यो कमेंट घातलेत. पण आयज पावसकर बाबान एक बरें काम केलां म्हणून ताचें अभिनंदन करपाची कापस्तान लोकांनी दवरपाक जाय. आयज ते तुमचे बरोबर रावलात अशें रावता त्या मनशाक कापस्तान दवरपाक जाय. फाल्यां सुभाष फळदेसाय कितें बरें केलें हांवें बरें म्हणपाक ना रे बरें म्हणटलो हांव पूण बरें अजून करना तो करपाक जाय. बरें करता तेन्ना खरेंच बरें म्हणटलो. पूण जेन्ना हे लोक सुदरतले तेन्ना बरें म्हणपाक आमकां हरकत आसचिनात. आणि तुमकां मिराबागच्या हे सगळ्या बायलांक तांच्या दोळ्यांनी हांव केन्नाच पळयतात उमेदीन ती दुगां येतात. म्हाका वायट दिसता खंयची बायल मनीस बी रडटा आसतना तांकां हांव सांगता रडपाची गरज ना. तुम्ही बायलांनी कापस्तान दाखयली आहात. तुम्ही पोलीस स्टेशनाचेर दाखयलेत की कोणाची तुमकां गरज ना. आमी सगळे शंकर बाब सगळे फाटल्यान बशिल्ले मडगांव पोलीस स्टेशनार सगळो प्रोटेस्ट ताणीच मुखार वयलात. आमी रातचे 2:30 म्हणल्यार हल्ले आमी सांगले हांव आशिल्लो जयेश शेडगांवकर आशिल्लो शंकर बाब आशिल्लो हे पुरो अमित पाटकर आयलो ताणें सांगले बंद करात. ते म्हणून लागले सर तुजे पांय पडटा आमकां उठ म्हणून सांगू नाका. 4 जाणांक तांकां पयलीं हाड मागीरूच आमी उठतले. ही कापस्तान मिराबागच्या बायलांची हा. आणि उपरांत बसीर फोर्सान घालचे पडले भितर वसा म्हणून घडा आमी पळयता म्हणून दुसऱ्या दिसा बाब दीपक पावसकर आणि बाब विजय सरदेसाय वचून तांचे हे केल्ले आहात. हांव याद करता आसतना सगळे ऑपोजिशन पार्टीक देव बरें करूं म्हणटा. जे सरकार पक्षातले कोण काही लोक आयल्यात पण ते आतां सत्तेर नात. बाब विनय तेंडुलकरूय येयल्लो तांकांय देव बरें करूं म्हणटात. जे जायते लोक तांकांय देव बरें करूं म्हणटात. आनी सगळ्यांची याद करता आसतना हांव खंयच्याय पक्षांत ना आमी अपक्ष आहा. पूण मना काळजांतल्यान खास करून बाब विजय सरदेसायक देव बरें करूं म्हणटात. कारण बाब विजय सरदेसायान गोंयच्या विधानसभेन मिराबागचो आवाज जो कितें म्हणटा तो आहा जावं तांकां पास दिवन हो गोंयच्या विधानसभेर पावोवपाचें काम बाब विजय सरदेसायान केलें. आनी जेन्ना चूक मागपाक जाय आशिल्ली ते मिराबागच्या लोकांचेर 4 जाण अरेस्ट करपाचें काय येवपाक जायना पूण स्वताचो गुन्यांव नासतना त्या स्पिकरा मुखार ताणें चुकूय मागिल्ली आहा. हें आमकां व्हडलें भाग्य आहा. अशा लोकांक याद दवरपाक जाय. आनी तुमकांय सांगतात बदल म्हणटा तो जावपाक जाय. आनी बदल जरी जायना जाल्यार मागीर वाज येता. सदांच दाळ बी खाली न्ही गॅस बी जावपाक शकता तशें जावपाक जायना. केन्ना मदें मदें बदल करपाक जाय. आनी सावंड्यात बदल जावपाकूच जाय. तो कोणाक करपाचो तो तुमी ठरोवपाचो पूण करा एकांतेचो बऱ्याक पावतले. सगळे लोकांक आमचो सपोर्ट सदींच आसतलो. इतकेंच सांगता. आतांच बाब अदित्य सांगतालो
की तुमच्या सांग्यार एक कितें तरी जेटी बिटी येवपाची आहा म्हणून ते धाडटा म्हणटा होच सपोर्ट जरी सांग्यार कोण जेटी येता तर तुमचो आमकां आसपाक जाय आनी तुमच्या सपोर्टान हे सांगे कुडचडे सावणे खंय कमी जावपाक दिवचे ना कितें वायट घडपाक दिवचे ना ताका ठामपणे विरोध आसतलो एक्टिविस्टाचो सपोर्ट आसतलोच पूण ह्या मिराबागच्या बायलांचोय सपोर्ट आमकां लाभपाक जाय इतकें सांगता तुमकां सगळ्यांक मना खातीर देव बरोबर म्हणटा सगळ्या देव देवतांचे आभार मानता सांगे वेल्या पायक देव संगमेश्वराचे तुमचे हिंगातले राखणदाराचे आभार मानता तुमकां सगळ्यांक मना खातीर देव बरोबर म्हणटा ते हांव मागता आदले PWD मिनिस्टर तसेच आदले MLA दीपक पावसकर यांच्या लागीं की तेणे आपले विचार मांडचे. हांगा उपस्थित पत्रकार बंधू खरेंच आमी म्हणटा तिसरो डिस्ट्रिक्ट सरकारान केला कुशावती आणि ह्या 3 तालुक्याचे कुशावती डिस्ट्रिक्टाचे पत्रकार आणि पणजीचे म्हणजे बाकीचे पत्रकार आसा पूण खास करून गांवचे पत्रकार म्हणटा आमी केन्ना कार्यक्रम आसल्यार हक्कान फोन करता बाबूदय बाब म्हणजे सगळ्यांचें नांव घेयना सगळे आमचे आनी आमी पळयताले फोन करतात तेन्ना येता अशें म्हणटाले राजकारणानच फोन केल्यार येता अशें म्हणटाले पूण खरें हांवें पळयलें खरे पत्रकार आमच्या लोकशायेचो चवथो स्तंभ म्हणटा म्हणजे ती एक म्हण आसता जे इंडिपेंडंट जाले थंयच्यान एक म्हण आसा पूण खरें कळून दाखयलें पत्रकारान 49 दीस हे जे आंदोलन आसा हे देशभर पावोवपा खातीर जगभर पावोवपा खातीर सरकाराचे दोळे उडोवपा खातीर सरकार निजेचे संवाद करता काय भिजोन रावला हे दाखोवपा खातीर पत्रकाराचो मोठो वांटो आसा आनी खरेंच आयज ह्या समारंभाक तुमकां पयलो मान दिलो तेजे बद्दल आंदोलनकारांचे हांव अभिनंदन करता. तुम्ही सगळे गोंयचे राखणदार सोशल एक्टिविस्ट सगळ्यांचे आपलो मोलादीक टायम काढून टायम टू टायम कसलेच मोठेपण नासतना तुम्ही येऊन हो आवाज गोंय सरकारा कडेन पावयलो आनी आयची ही विक्ट्री आयची ही जैत मिराबागकाराची आमकां पळोवंक मेळ्ळी. मिराबाग गांवचे राखणदेव कारेंबळ मारू कुटीमाया देवी श्री कृष्ण देवस्थान संगेश्वर देवस्थान पुरुषमारू देवस्थान सगळ्यांच्या आशिर्वादान हे आंदोलन फुडें वताले. देवाचेर विश्वास धरून आंदोलन कार्य जे कार्य आसा आंदोलनाचे ते तकलेर आटी घालना आसतना फुडें वताले. खूब विचार आसलो दैनंदीन जिवनात घराकडलो टेन्शन घराकडले भुरगीं स्कुलां वचपाचे जेवणाचो विशय हो सगळो विशय महिलांचेर आसता. हे सगळे लक्षांत दवरून सुद्दां 49 दीस आंदोलना बसप आनी हांव पळयता आसतना खरेंच म्हणजे सगळ्यांच्या कपाळार आट्यो नाशिल्ल्यो. आयिल्लो दीस आमचें कर्तव्य हो मिराबागचो बंधारा हांगा जावपा जायना हें धोरण आनी धोरण फुडें वतालें. आनी हें फुडें वता आसतना म्हाका एक खारीचो वांटो घेवंक मेळ्ळो. म्हाका पयलीं सांगपाक म्हणल्यार कितें खरें तें खरें बाबून फोन केलो म्हाका. तो हांगा नासता तो ड्युटेर आसता आनी स्वता इंजिनियर तो. बाबून म्हाका फोन केलो हांवें रोखडोच उबेदराक फोन केलो आपाक फोन केलो आनी वासपूस केली. आमगे तरी संकेत तरी म्हाजे फाटले इंडिपेंडंट जेन्ना हांव लढो दिलो तेन्ना संकेत म्हाजे बरोबर ओपनली भोवला. तो काँग्रेस जावन ओपनली प्रचाराक भोवला. अशें म्हणजे म्हाका म्हणजे हेजी म्हायती कशें फुडें या कितें या त्या प्रमाणे आमी फुडें वताले. आमी एक दीस विजय बाब सरदेसायक मेळ्ळे. विजय बाब सरदेसाय तो सदांच पॉझिटिव्ह नेगेटिव्ह ना तेजे कडेन या पावलो एसेंब्लीक नाजाल्यार 2 दीस सांगता गोंय येवन पावलो. सगळे एक्टिविस्ट त्या दीस चडशे हांगा आसले सगळे आसले थंय सगळ्यांनी आयकलें पूण सरकारा कडेन पावना ते मानून कित्याक तुमी सरकारा कडेन पावयले जाल्यार आमी एसेंब्ली हे आमचे भगत सिंग एसेंब्ली पावता आसले.
हे खरं त्या दिसा सगळ्या खबर आसलें कित्याक विजयान सगळ्या वचून आनी विजयालो दुर्गा भृगुंबाल उगी राव जाल्यार आपा आसता हांव आमी एसेंब्ली पावल्यो आनी खरेंच जे शिष्टमंडळ सारके वेवस्थीत आंदोलन फुडें व्हरताले एसेंब्ली वचचे पयलीं हांव सवो आनी एक आसलो आसलेलो आनी नांव ना सतीश खरें सतीश खंय आसा तूं ना तो सदांच फाटल्यान आसता तो त्या दीस म्हाजी गाडयांक बसपाक आयल्लो खंय लोहिया मैदानाचेर पूण कोणी तरी सांगलें उदक तुजी गाडयांक आसा आनी तूं समज म्हाजे गाडयेर पणजे गेलो जाल्यार उदक लोकांक कोण दितलो म्हाका म्हणपाक ना आपूण उदकाय हे करपाक येता आनी हांव थंय ब्लॉक जाल्ल्या कारणान हांव बेगीन गाडी घेवन गेलो म्हाका वाटेर फोन आयलो उपेंद्रालो दिपक उंबो आलो तूं एसेंब्ली भितर येवं नाका आमी कितें आसता तें आमी भोगता तूं वांटेकार जावं नाका तुका फ्युचर आसा म्हणजे कितें मन आनी कोणी आसले तूं फुडें तूं लिडर बरें आमदार जावपा जाय तुका बरें तूं फुडें राव आमी फाटल्यान येता उपेंद्रा वालोर आपा वालोर सागर आनी उमेश खरेंच तो फाटल्यान आसता पूण मास्टर मायंड खरेंच मानपाक सारकें आनी म्हाका म्हणपाक ती ना तूं त्रासा पडटलो खरी गजाल ती म्हाका ते 6 वर्सां खातीर डिस्क्वॉलिफिकेशना परतो इलेक्शनाक रावपाक मेळना अशें कितें तरी गडबड करता आसलें हे सगळें उपेंद्राच्या पयलीं दिसाक लक्ष आयिल्लें जेन्ना प्लान केल्लो तेन्ना हे सगळें उपेंद्र आपा भितर उरता कित्याक तेय तशें हेजें आंदोलन फुडें व्हरप म्हणल्यार बरोच विचार करपी व्यक्ती तांकां सगळें खबर आसा म्हाकाय खबर आसा म्हाजेर कितलें संकट येतलें तें पूण हांव भिलें कित्याक हांव येना म्हणून हेय नसर रावत म्हणून हांव भिलो ते भिले आमी तूं येवनाका म्हणटा जाल्यार आपल्या फोटोर काय हेका फाटीं दवरता काय अशें जाय म्हणून सगळें आमी वेवस्थीत रित्या सकाळीं 9 जुमा सारकें बरें लोहिया मैदाना फुडें वचपाचें जाल्यार तूं येवनाका म्हणून मागीर म्हाकाय सुसेगाद दिसलें कित्याक तुमकांय खबर आसा विधानसभेक भितर वचप आनी तांकां कितें म्हणप ह्या बॅनर दाखोवप न्याय मागप जाल्यार कितली शिक्षा आसता तुमकांय खबर आसा पार्लमेंटाक एकटो कोण गेलो तो आजुनी भितर आसा रे आजुनी भायर सुटलो ना अशें पूण हो सगळो विचार करून आमचें कॉम्बिनेशन त्या दिसाचें हें तुमचे कडेन उघड केलें आनी विजय सरदेसायान आमकां हें जातरेर आमकां डॉक्टर फेर्दीन रुबेलोक भेट करून दिली आनी ती भेट आमची इतली इम्पॉर्टंट आशिल्ली खरेंच तेजे कडेन 15 मिनटां आमी दोनापावल तेंच्या ऑफिसाक बसले आनी उलयले पयलीं आमी उलयता आसतना पत्रकार आयले पत्रकाराक सरान सांगलें म्हणजे डॉक्टर फेर्दीन रुबेलोन सांगलें तुमी सद्या आमचे भितर फोटो बिटो काडनाका आपल्या पब्लिसिटी नाका आपल्या न्याय दिवपा जाय तेणी आमकां कोर्टाची भाशा सांगली तेणी आमकां उदकाचें पिवपाचें उदक तुमी हाडूंक शकना पूण बंदारा ह्या जुवारी रिव्हराचेर जावं शकना हें आमकां पटोवन दिलें आनी जेन्ना ताका आंदोलनाचे शिष्टमंडळ जे गेल्ले तेंचेर विश्वास जातरे तेणी भायले पत्रकारां भितर येवन बायट दिली म्हळ्यार एक अनुभव आनी हे सगळें घडटा आसतना आंदोलनकारी जे शिष्टमंडळ शांत ते आयकता आनी फुडें वता आसतना खुबश्यो गजाली घडल्यो भारतीय जनता पार्टी अध्यक्षान आपयलो आपण म्हाका फोन केलो आमकां आपयला तूं खंय आसा हांव म्हटलें हांवें आपय बरी गजाल आसा हांव गेल्यार ते म्हाका कितें हाडला कित्याक थंय तो आमचो आमदार आसतालो आनी कोण आसतालो हांव म्हाका कितें हाडला तें हाडना अशी अशी काही गोश्टी हांवें म्हटलें आपा हांव यो बरोबर आपाय म्हणपाक लागलो खरी गजाल आसा उपेंद्र म्हणपाक तुमी चला मागीर सीएमान आपयलें तेन्नाय म्हाका फोन केलो सांजे अरे उपेंद्रान हांव म्हटलें हांवें ना कित्याक जाल्लें काम जाय आमकां आमी लढो जो करता आमचे बरोबर तुमी वावुरता आमचे बरोबर गोंयच्या लोकांनी विश्वास दवरला आमकां सरकारा कडल्यान जाल्लें जाय तेन्ना हांवें ना पूण त्या दिसा तशेंच गुणान सांगलें मागीर घडलें आनी परतून आझाद मैदानाचेर वचपाचें त्या दीस ठरयलें त्या दीस खरें सांगपाक म्हटल्यार महिला वर्गाक हांव अभिनंदन करता त्या दीस जेवण जें जालें न्ही खरेंच अशें जेवण मेळत जाल्यार 12 वरी शिवराक रावपाक जाता कित्याक ते जेवणाक 5 तरेची टेस्ट आसली नाल्यार दाळ वेगळी उड्डमेथी वेगळी
खतखते 5 जाणां घरा कडेन म्हणजे खरेंच त्या दिसाक जेवण एक आमकां अनुभव मेळ्ळो. आनी हे सगळें घडटा आसतना आतांच मेशू बाबान सांगलें तशें हांव एमजींतल्यान BJPक गेलो आनी मागीर फेसबुकाचेर सोशल मिडियाचेर खुबशे कॉमेंट जाले. कितें जालें तें जाता घडटा चूक जाता ना म्हणना. आनी सरकार वाचयलें. सरकारान म्हाका च्यातलो मूस काडून भायर उडयता तशें च्या कोणी दिली तितून एक मूस पडलो आनी तेका काडून भायर उडयता तसो करून तेणी म्हाका BJPंतलो काडून भायर उडयलो. काय नजो हांव इंडिपेंडंट रावलो. कोणाचेर ब्लेम केल्लो पूण मेशी बाबान आज मारले म्हणून म्हाका 2 शब्द सांगपाची संवत मेळ्ळी. आनी हें सगळें करता आसतना म्हाका भारतीय जनता पार्टीन त्या च्याच्या ग्लासांतलो मूस जो भायर उडयतरी हें करपाक वयले हायकमांड दिल्लीच्यान बिल्लीच्यान कोण आयलो ना. ह्याच गांवचो पंच संजय नायक कारणीभूत. ह्याच तेजी कामां हो जेन्ना पंच आसलो ह्या मिराबागची कामां तेजे खातीर करनासलो हांव जनते खातीर करतालो. आयज मिराबाग साकून दुलवानगर कश्टीमळ हो रस्त्याची 4.5 कोटी 60 लाखाची ऑर्डर हांवें गुजरात दिल्या 2021 सारकें बरें 2021 हेजे टेंडर जाल्लें. टेंडर जावन ऑर्डर 2022 दिल्ली. आयज पर्यंत आयज 2026 रस्तो जायना. कित्याक ही पायपलायन घालपाक. निसर्ग रेस्टॉरंट आसा तेज्या ऑपोजीट धना नायक हिची जमीन आशिल्ली तेणी NOC दिल्ली 2019 आनी हे NOC उदकाची टँक बांदपाची जवळ जवळ 300 क्युबिक मिटर मिराबाग धडे दुलबानगर माडेल कश्टीमळ ह्या गांवांक उदक पावपाक. आनी हांव हे समज फट सांगता जाल्यार PWD डिव्हिजन 18 हितून ही फायल रेडी आसा. RTI मागून ह्या फुडल्या दिसांनी हांव ती फायल उमेदवाराक हाडून दिता. म्हळ्यार ही जाणून बुजून कामां आडोवन दवरल्या कोण संजय नायक. हो संजय नायक म्हणटा तो आतां कितले तिसरो टायम लास्ट. कित्याक मनाक दुश्ट मनीस कित्याक हांव आतां म्हटलें म्हाका भारतीय जनता पार्टी सरकार वाचयलें एमजींतल्यान हांव भारतीय जनता पार्टी भितर सरलो आनी भारतीय जनता पार्टी राज्याक भितर सरलो. म्हाका खबर आसा हांव हे पाप करता. म्हाका बाबू आजोबान सांगलें दिपक तूं हेंचेर विस्वास दवरनाका. आमी अमित शाह वचून मेळया आनी आमी जो फुडलो निर्णय घेवया हे आमकां फुडें खोणा घालतले. कित्याक हेंचे गांवांक तुज्या पेडण्याय दलाल आसा आनी सावड्ड्याय दलाल आसा. हे दलाल फक्त तिजोरी भरपा खातीर भारतीय जनता पार्टी आसा म्हणून हांकां तिजोरी भरूंक मेळना. हे भारतीय जनता पार्टींतल्यान भायर सरपाचे. पेडण्याय सेम स्टोरी आनी हांगा सेम स्टोरी. त्या रातयाक आमी चार्टर फ्लायट घेवन अमित शाहक मेळपा वचपा आसले पूण हांवें म्हटलें टायम कित्याक काडया बरें कामाक. आनी बाबून आजगांवकारान म्हाज्या कुत्राचेर मानून घेतलें आनी आमी रातयाक प्रवेश केलो. आनी फाटल्या दिसांनी म्हणजे इलेक्शनाक दोगांनी तिकेट कापली तेन्ना बाबू आनी आमी दोगांय मेळ्ळे. सांगलें बरें तुका त्या घातकी उडोन केलो बरें घात आमचो दोगांचो असं म्हटलं देव पळयतलो. म्हणजे सांगपाचें म्हटल्यार संजय नायक म्हणटा ते व्यक्ती लोकांच्या मतांनी लोकांच्या विश्वासान गांवांक मिराबाग गांवांक केन्नाच राजकारण चल्ला. मिराबाग गांवांक सगळे जे भुरगे आहा म्हणजे क्लब जावं महिला मंडळ जावं सिनियर सिटीजन धार्मीक कार्य म्हणजे हांगसर देवस्थान खूब आसा. सगळे लोक एकठांय येवन करता राजकारण पयस दवरता. तेन्ना हांव खरेंच आयच्या हेका म्हाका 2 शब्द उलोवपा दिले आनी सांगपा म्हटल्यार हें हांवें जें सांगलें मूस काडून भायर उडयलो. लास्टाक हें आंदोलन फाटीं घेवपाक मुख्यमंत्र्याक म्हाकाच आफत पडलो. ह्या मूस काडून भायर उडयलो आनी खरेंच क्रेडीट हें तुमकां आनी तुमचे जे शिष्टमंडळ हे शिष्टमंडळान वेवस्थीत म्हायती म्हाका टायम टू टायम फोनाचेर किंवा हांव सुद्दां एक फोन घेतना अर्दवरान फोन केल्यार सुद्दां म्हाका रोखडो रिस्पॉन्स दिताले. म्हणजे म्हाका मिराबागचो बंदाराचो विशय सुटलो तो आमचे राखणदार पत्रकार
महिला वर्ग सगळ्याक आणि खरेंच आमी हेचे फुडें गोंयात जंय जंय आंदोलन जाता थंय थंय आमी लोकांची मदत करपाक वांटेकार जावपाक जाय हे आमी आयज ह्या समारंभाचेर एक शपथ घेवया आणि खंय खंय लोकांचेर अन्याय जाता थंय ते आमचे शिष्टमंडळ तशें आमी आमचेर अन्याय जाता तेन्ना भोंवताले तशें आमी लोकांचेर अन्याय जाता तेन्ना आमी भोंवपाचें सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणटा आनी म्हाजे दोन शब्द सोपयता. संकेत मुखार वचना पयलीं एकूच एक इन्विटेशन दिता 11 तारखेर शेनवारा म्हाका याद जाली पावसकर साहेबान जेन्ना फेर्तीन रिबेलोचेर उलयलें 11 तारखेर सांजच्या 4:30 वरांचेर आमचे रिटायर्ड जज बा फेर्तीन रिबेलो हाजी इनाफ इज इनाफ ही मिटींग सांगेच्या बस स्टँडार जाता सांगे तालुकाची तातूंत सांवडे मतदारसंघूय येता फेर्तीन बाब रिबेलो तुमकां पावला हांव मागता बसीचो अरेंजमेंट जाल्यार करुया मातशें 11 तारखेर एक 5 वरांचेर संकेत मातशें लोकांक सांगे बस स्टँडार तुमी येवचेत बायलांकूय रिक्वेस्ट आहा फेर्तीन बाब रिबेलो जो रिटायर्ड जज आहा हाजी इनाफ इज इनाफ ही मिटींग सांजच्या 4:30 वरांचेर सांगेच्या बस स्टँडार जातली. यो बरें करूं. हांव मागता फिदोल मॅडमा खातीर की तेणे वयता वयता आपले विचार म्हणजे एक रिक्वेस्ट करता वरुण कुरचडकर सर तुम्ही मातशे माचेर येवचे आणि आमचो एक मान स्विकारचो. थँक्यू म्हणटा सगल्यांक हिंग हाजीर आसलेल्यांक वालोर सगल्या बायलांक फर्स्ट ऑफ ऑल कित्याक तुम तर नासलोली जाल्यार हय जो प्रोटेस्ट आहा तो मुखार वचपाक शकना आसलोलो. सो चर्च टू यॉल कित्याक तुमी हे स्टार्ट केलां आनी तुमी हे एंड करपाक शकले. सो वालोर म्हणटा हेरूय प्रोटेस्ट जे जाले ते सगळे बायलां लागून जाले. सो वालोर जाण एकल्याक हिंगा हाजीर आसलेल्यांक आनी हांव म्हणोसो दिता आमी बायलो ज्यो आहाय न्हू आमी तेंचेर एक पेज हाडटाय आनी आमकां लागून हो सरकार मातशें भिता फाटीं फुडें जाता. आयज हो प्रोटेस्ट जो तुमकां लागून मुखार गेल्लो आयज हो भंडारा तुमकां लागून स्क्रॅप जावपाक शकला. सो सगळे कडेन जितले कडेन प्रोटेस्ट जाले सगळे कडेन बायलां लागून जालो आहा बायलां लागूनच हे सगळे दी एंड जालो आहा. सो हिंग मागोता इन द नियर फ्युचर ऑल्सो बायलो मुखार येवपाक जाय हे सगळे प्रोटेस्टांक कितें जात जाल्यार कित्याक जेन्ना आमी आवाज काडटाय ते होकट पोटोड पडपा आसताय आमी जेन्ना आवाज काडटाय तेंगे ज्यो पोतयो साकाय ते रिती जाताय त्यो कोट्ट्यो बरीत आसताय आनी आमी कोट्ट्यो हाली करीत आसताय. सो तेंचे तो पेज येता आमकां लागून. सो आयज प्रोटेस्ट जे बंद कोटाय तेंचे पेज येता जे पयस कोताय ते पोटोड कोताय तो खाच्या मेळना तेंकां. सो तेका लागून सगळ्या बायलां सांगता एक पोट हेचे कोण दवराय आनी मुखार वसाय. चर्च टू यॉल. थँक्यू. हांव सगळे जे एक्टिविस्ट हांगा येयल्ले पत्रकार सगळ्यांचे देव बरें करूं म्हणटा. हांव मागता शांताराम नायक आनी हांकां वरुण कुरचडकर हांकां सन्मान दिवन तेंचे हें करचें. हांव शेवटाक मागता आपा लागीं की तेणे उपकाराचे उलोवप करून हो जो प्रोग्राम आसा हेजे समारोप करचे. सगळ्याक म्हाकाय बी कितें तरी उलोवपाक दिसता पूण उलयता पूण कितें जाता शेवटाचे जे आभार प्रदर्शनाचे अशी काम म्हाजेर पडटा की थंय म्हाजी निराश जाता. कित्याक जेन्ना हांव उलोवपाक म्हाजेर येता म्हणल्यार लोक वाटे लागले कडेन आसतात कित्याक पूण हे आभार प्रदर्शनाचे काम आसा ताका म्हत्व आसा कित्याक सगळे जेवले खाले नंतर जो पर्यंत सोलकडी पिना तो पर्यंत त्या जेवणाचो आस्वाद समजना ते आस्वादाचे काम म्हाका दिले कडेन आसा ते हांव मोठ्या अभिमानान आनी मोठे हेणी घेता. आज सगळ्यांनी जे सगळ्यांनी आज माचेर जे आपले सगळे मनोगत व्यक्त केले आपण ते भाशण केले कडेन आसा त्याचो आज जो फाटल्यान बोर्ड मारला त्याचो अर्थ सगळ्यांनी सांगले कडेन आसा. आनी आज आमी सांगूंक सोदता आज तेणी उलयता आमचे कडेन जी अपेक्षा आपली अपेक्षा तेणी दवरली आमचे कडल्यान की आमी हेचे फुडें आमी गोंयांत जें कितें तर जातलें जाल्यार आमचो सहभाग आसपाक जाय आमचे सहकार्य आसपाक जाय. हांव हे देवाचे आशिर्वादान आनी देवा समक्ष हांव सांगूंक सोदता आमच्या महिलांनी बी तेच मत व्यक्त केले कडेन आसा तेणी सांगले कडेन आसा गोंयांत कोणाचेर ते हेचे फुडें कसलो प्रश्न कितें जायत जाल्यार आमी बी आसतले आमच्या महिलांनी सांगले कडेन आसा आनी आमी आसतले
आता खंय खंय याची जे आंदोलन जातात थंय खंय आमी आमचे स्वताचे आमी वचून तांकां आमी मेळटले तांकां सपोर्ट करतले. दुसरें कितें म्हणून दुसरें सांगूंक शकता की आयचे जे आमी जे हे विक्ट्री ऑफ सेरेमनी म्हणून जे कितें केलें करपाक ठरयलां हेजो अर्थ असो न्ही की आज आमगेलें हे बंधाऱ्या निमित्तान संकट केलें आनी सोंपलें अशें ना की आयच्यान आमची ही चळवळ चालूच आसतली. ही चळवळ केन्ना सोंपना कित्याक जे जे टायमार गोंयांत जे टायमार ते सरकार कितें तर लोकां विरुद्ध कितें चळवळ कितें तरी हाडटा प्रोजेक्ट आनी थंय जो विरोध आसतलो थंय आमचो सपोर्ट आसतलो. कित्याक अजूनही हे आमची हे सोंपना जो पर्यंत सरकाराचो विचार बदलना जो पर्यंत सरकार लोकहिताची काम करना जो पर्यंत लोकांचे लोकांक विश्वासा घेवन जो पर्यंत सरकार काम करना तो पर्यंत आमची ही जबाबदारी तशीच आसतली. कळ्ळें. तितूंक हांव आमचे सगळे गेले कडेन आहा चड आतां भाशण उलोवपाना सगळे आमचे आसा आमच्या लोकांक कितें सांगतले आमच्या लोकांक सगळे खबर आसले कडेन आसा तेन्ना सगळ्यांक देव बरें कर म्हणटा. आयज सगळो कार्यक्रम सोंपलो म्हणटा उलोवपाक खूब दिसतालें खूब आसलें तेन्ना सगळ्यांनी आनी आयज चड करून आमच्या महिला वर्गां सगळ्यांचे सांजचे तिळसांचे हांगा रोड घालतले सगळे लोकांनी हांगा हांगसर उपस्थित लावची कित्याक लास्ट जे कार्यामळ्या मारवान जेका उलो मारून ज्याच्या नांवान आमी चळवळ उबी केलेली आज त्याच्या आशिर्वादान त्याची हेणेच आज शब्दान आज ही चळवळ आमी सोपया अशी न्हू सोपया म्हणून कांय आमी जागृत रावया जसो देव कार्यामळ्या मारता जागृत जाता तसो जागृत रावया कित्याक सांगूंक शकना पुल्ली मोडे केन्ना हात वयर काडटा म्हणून सांगूंक शकना. ही जी बी कितें कितें आसात हे प्रोजेक्ट जावं कितें कितें आसात ही मोडी मेल्ली म्हणटा आमी आनी पुरता तांकां पूण केन्ना तरी माती मोव पडटरी हात वयर काडटा आनी आमकां बेसडयतात परत तांकां आमकां पुरपाक पडटलें. तेन्ना सगळ्यांनी सगळे रोड घालतना सगळे आपली उपस्थिती दाखय सगळ्या कार्यामळ्या म्हाराजो आशिर्वाद घालचो. आज दिपक सरान आमकां जबाबदारी आमचे कडेन दिल्ले कडेन आसा ती जबाबदारी आमी स्विकारतात आनी आमी अशेंच रावतले. आनी जे दिपक सरान उलयलां कळ्ळें न्ही आमी सगळ्यांनी तेका दिवपाचो तेका आमी आमचे कडेन ताणें आशिर्वाद मागला आमचे कडेन ताणें अपेक्षा बाळगिल्या ती आमी एक देवा कडेन सांगया की तेजी अपेक्षा पूर्ण जातली आनी ते यशस्वी जातले इतलें सांगता हांव.